बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सवय आसूं बावडीनो एमी सांत वांटूक येता आसतना आर्मांद पिंत आनी फेर्मिना लुईस हांचे इंतेसां पासत तांचे आत्म्या पासत मागुया. तशेंच दुसरे इंतेसां रॉबर्ट फारिया आनी फेलिसिया रोड्रिगीस तांची पासत मागुया. स्वर्गीच्या बापान तांकां आपले शांतीन आपले विसवान घेवन हे मिसांत वांटूक येतना आमकां सगल्यांक काल्तिकायेचो शेगुंडी आमी देवा मुखार आनी मनशां मुखार काल्तिकायेन जिवन देवाशी पावूंक आमकां कृपा दी म्हूण कोतकोत्यान मागुया. जायते फावटी पोलकी बोडाय पोलकी मिजास आनी व्हडपणाक आमी वेंग मारले देखून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बक्षणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. हे सौभाग्यान सुदान सांकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं सगळीं आमची पातकां बगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. आमची एक एकल्याची इंतेसां मिसा बेदींतल्यान बापाक उबारुया. पिड्येंत आसलेल्यांक भलायकी आमची तरणाटी आज एकांताय रितीराक ओल्ड गोवा येतात तांकां पवित्र आत्म्याची कृपा बरे भाशेन आपल्या जिविताचेर नदर मारूंक तांकां सोयीक मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण मागुया. सर्वेश्वरा सोरपदवेदारा आनी सासणेचे देवा आमचो भावार्थ बरवसो आनी मोग चोडय आनी तुवें बासायलाय तें जोडूंक आमकां फाव जावच्याक
तूं फरमायताय ताचो मोग आमचे काळजांनी पेटय. आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजोड चलयता सासनांच्या ससनांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून रोमकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवान आपले पोरचेक भायर आयली जायत जावं नजो, तर हांवूय इस्रायली, अब्राहमाचे संस्थेचो, बेंजामिनाच्या कुळाचो. ना, देवान आपले पोरचेक भायर रावंक ना. ताणें ताका पयलींच आपली म्हूण मानून घेतल्या. तर हांव विचारतां, तांचो पांय आडवो पडलो तो तांचे निसणटोन जावचे खातीर होय? ना की ना? पूण तांच्या गुन्यांवांक लागून ओन बावरत्यांक तारण मेळ्ळें आनी जुदेवांनी आतां हुर्बेन तांची देख घेवंक जाता. तांच्या गुन्यांवां संवसार ग्रेस जालो जाल्यार आनी तांच्या अविस्वाशीपणान ओन भावार्थ्यांक सुद्दां आशिर्वाद मेळ्ळो जाल्यार तीं सगळीं भावार्थान भितर सोदतलीं तेन्ना कितलो अदीक फळ मेळचो ना? तुमचे जाणवाये विशीं तुमी मुरगटशात म्हूण भावां भयणीनो, हांगा एक गुपीत सोत आसा तें तुमी जाणो जाल्यार म्हाका जाय. तें हें, इस्रायल पोजेंतल्यान थोड्यांचेर कुड्डेपण आयलां तें फकत ओन भावार्थ्यांचो आख्खो जोमो भितर सरो पर्यान तशें घडटूच आख्ख्या इस्रायलाक तारण मेळटलें तर अशें बरयलेलें आसा. सियोनांत तावन सोडवणार येतलो, जाकोबा कडसून तो अभक्ती पयस करतलो. जेन्ना तांचीं पातकां काडून उडयतलो तेन्ना हांव तांचे कडेन हो करार करतलो. शुभ वर्तमाना विशीं तांकां आनी देवाक पडना तें तुमकां लागून, पूण विचून काडलेली पोरजां कशी देव आजून तांचो मोग करता. तांच्या पुर्वजांक लागून आपणें दिल्ल्या देण्या विशीं तशेंच आपणें केल्ल्या आपोवण्या विशीं देवाचें मन बदलना. देवाचें उतर हें देवाचे वडोपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पूर आपले पोरजेक कधीच सांडचो ना. परतून म्हणया, सर्वेस्पूर आपले पोरजेक कधीच सांडचो ना. सर्वेस्परा, ज्या मनशाक तूं उपदेश दिताय, जाका तुजी समोर शिंकयताय, तो मनीस बागी. नोश्ट्यांक फोन करून जाता म्हणसर ताका तूं विघ्नाच्या दिसा समाधान करताय. जबाब, सर्वेस्पूर आपले पोरचेक कधीच सांडचो ना. कित्याक सर्वेस्पूर आपले पोरचेक सोडचो ना? आपणें विचून काडलेल्यांक तो सांडचो ना. जोडटी नव्या निती प्रमाणे जातली आनी सगळीं प्रमाणीक काळजां ती मांडून घेतली. जबाब, सर्वेस्पूर आपले पोरचेक कधीच सांडचो ना. सर्वेस्पूर म्हज्या आदाराक पावंक नासलो जाल्यार हांव रोखडोच नरकांत ओगो पडटलो आसलो. म्हजो पांय निसोडटा अशें हांव चिंतां तेच घडये तुजो मायमोग म्हाका सांबाळटा. सर्वेस्परा. जबाब, सर्वेस्पूर आपले पोरचेक कधीच सांडचो ना. उद्गार. सोमी म्हणटा, म्हजें जून तुमचेर घेयात आनी म्हजें लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. So
Sui solvis morat, sui solvis morat, sui solvis morat, sui sol. सर्वेश पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. एका सोनवारा दिसा फारिजांचे कोण एकल्या मुखेल्यागेर जेजू जेवणाक गेलो. तेन्ना ते ताका तेडून पळयताले. पयले वयले जागे कशे भाशेन विचून काडटाले ते पळोवन जेवणाक आपयलेल्याक ताणें अशी एक गोपार सांगली, तुका लग्नाचे जेवणाक कोण आपयत तेन्ना वचून पयले सुवातेर बसूं नाका, कित्याक तुज्याहून मानादीक दुसरे कोणाक ताणें गुडयेक आपयला जाय आनी तुमकां दोगांयकूय आपयला तो थंय येवन तुका म्हणत तुजी स्वात हाका दी आनी तेन्ना लॉस जावन तुवें निमाणी स्वात घेवची पडत. देखून तुका कोण जेवणाक आपयत तेन्ना वचून निमाणी स्वातेर बस. तेन्ना तुका आपयला त्या मनशाक अशें म्हणूंक मेळटलें, इश्टा वयले स्वातेर वचून बस. तेन्ना बरोबर जेवणाक बशिल्ल्यांक उजीर तुका मान जातलो, कित्याक आपणाकूच ऊंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपुणूच खालतो जाता ताका देव ऊंच काडटलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. भयणी भावांनो, हांव काणकोण चावडी वाठारांत काम करता तेन्ना पातपूर कसो 40 वर्सां आदली खबरी थंय एकलो पाद्री आसलो, दुसरे एके फिरगोजेन पाद्रीगार आसलो. ताचे लागीं एक रॉयल एनफिल्ड मोटरसायकल आसली, बरी व्हडली ते काळार, आनी ताचो आवाज आनी ताची स्पीड. तो म्हाका सांगूंक लागलो, तो म्हणूंक लागलो, जाणाय फादर, कामाल गोत देंवन हांव म्हजे इगोर्जीन वयता आसतना म्हाका एक्सिडेंट जालो. मोटरसायकल एके कडेन हांव जेलकुटांत कोण तरी म्हाका पावले आनी उबारून इस्पितलांत व्हेलो. आनी तो म्हणूंक लागलो, जाणा तूं कित्याक लागून जालो तो? कोण म्हणूंक लागलो, एकलो तरणाटी धाकटी एक सादी मोटरसायकल घेवन झुमच करून म्हणून गेलो. आपणें म्हणलें म्हणटा, आरे ही धाकटुली मामुली मोटरसायकल म्हज्याहून फास्ट वता. आपणें म्हणटा रॉयल एनफिल्ड दवरली आनी म्हणटा घातली स्पीड आनी लॉस कंट्रोल. आनी म्हणलो आपल्याक त्या वेळार उगडास येयलो. द कॉज ऑफ माय फॉल वॉज प्रायड. म्हज्या मनांत म्हणूंक लागलो, गोरवाचो मिजाचीचो व्हडपणाचो किडो आयलो आनी म्हणूंक लागलो, कितें रे तुज्या लागीं आसा व्हडली एनफिल्ड आनी तो धाकटुली कुस्कूट घेवन गेला आनी ताणें तुका क्रॉस केलो. भाव भयणीनो, आयचें शुभ वर्तमान आमकां काल्तिकाय, आमी जायतें आयकता काल्तिकाय वयर. आयचें शुभ वर्तमान सांगता, जेजू सांगता, कितें सांगता? आपणाकूच ऊंच काडटा ताका देव खाला उडयतलो आनी आपणाकूच खावतो करता ताका देव ऊंच काडटलो. आमी सारून पयल्या, सारून कितें करता? घर साफ करता आनी मागीर तिका कोण लेखिना, ती एका कोणशाक वचून दवरता नाल्यार खाला उडयता. आमच्या घरांत काम करपी आहात जाल्यार काम करता आसतना सारून मारतात तें भायर उडयतात. वरांत जायते फावटी म्हणटा सारूनच नासलो जाल्यार बरें आसलें.
पूण सारून कितें करता सगळें नितळ करता बरें दिसता म्हणटा आमी घर बागेंत मार्टीन द टोरिस म्हूण आसा एक व्हडलो बागेंत लिमा पेरू सावथ अमेरिका तो जल्मलो सादो तो मोठान काम करता आसतना ताका म्हणटाले खंय सेंट ऑफ द ब्रूम इतलो कालती तो समजतालो की आपूण एक सारून कशी कसलेंय काम करूंक त्या मोठान ते गोंयदान तो तयार आसलो इतलो कालती आसलो दुयेंत आसलेल्यांक जाणट्यांक दुबळ्यांक आदार दिवंक आनी तें काम करूनय तो समजतालो हांव कोण न्हय हांव एक सारून देवाची देव म्हाका वापुट्टा कितें करूं दुसऱ्यांच्या जिवितांत खुशालकाय कालती सेंट मार्टीन द टोरिस भाव भयणीनो वटपण मिजास प्रायड म्हळ्यार कितें काय प्रायड म्हळ्यार वॉन्टिंग अ ओन वे म्हाका जाय तशें जावंक जाय वॉन्टिंग अ ओन वे ह्युमिलिटी कितें काय वॉन्टिंग गॉड्स वील काल तो मनीस देवाची कुशीक राजी जावंक आशिल्ला वॉन्टिंग गॉड्स वील देव आमकां सगल्यांक कितले कितले देण्यांनी भरता आनी देणी ओळखूंक आनी देवा सवें खुशाल जावंक आनी देवा सवें आमी संतोशूंक मिजाशी वटपण न्हय कित्याक आमी सगळें देवा कडलें येता म्हूण मानून घेता पूण जेन्ना आमी चिंता हें हांवें केलां तेन्ना की थंय वटपण मिजाज गर्व आसा हांवें सांगलां आदी एक पावटी एक म्हजो बरो इश्ट जायते पावटी तो म्हजेशी येवन बसतालो हांवूय ताची तो फेस्त कोत्ता कितें कोत्ता हांव ताका धांवन वेतालो 2 वर्सां तो बाजेर उरलो घरांत उरलो कांय करूंक जालना बरो दुडवांकार करोडपती दुयेंत जालो दुयेंस मेळ्ळो ना घरांतूच काम करूंक जायना बिजनेस ताजें आनी तो म्हणूंक लागलो जाणाय फादर देवान म्हजे दोळे उगडले हांव चिंतालो सगळें हांव कोत्ता म्हजें बिजनेस फुलता वाडटा आय वॉज टेकींग प्रायड दॅट इज युअर एफर्ट तूं कोत्ताय आनी आय लॉस्ट सायट ऑफ गॉड देवान म्हाका 2 वर्सां घरा दवरलो दाखोवंक तुजें न्हय तें पिशा कोरी ह्युमिलिटी सगळें देवाथान येता तो सगळ्यान दोनी ताणेंच आमकां बरें बरें देण्यांनी बोल्ल्यान सायबिणाचें गीत मॅग्निफिकत प्रावड हार्टेड आहात खाला आपटिता गर्व दवरतल्यांक खाला आपटिता ल्हानांक वयर काडटा आज आमी सोनवार सायबीण मांचो दीस तिचें तुस गीत बाबा म्हणून आमकां आपयता खालती जावं भाग्यूत आगुस्तीन म्हणटा प्रायड हें आमी आयकलां प्रायड टर्न एंजल्स इंटू डेव्हल्स प्रायड टर्न एंजल्स इंटू डेव्हल्स एंड ह्युमिलिटी टर्न्स मेन इंटू एंजल्स कालती जातले मनशाक देव वयर काडटा देख आमकां आमची आवय सुर्गींची आवय सायबीण मांची ती सगळें देवाक ओर्निता आनी म्हणटा ताणें म्हजे सगळें व्हड व्हड वस्तू केल्यात पवित्रताचें नांव बांबडीनो आमचे गोंयचे संस्कृतायेंत आनी कोंकणी भाशेंत गिरेस्तकाय मूय जा साकर खा वाग जा लाकूड खा उडटा तो बुडटा शेणांतलो किडो शेणांत उरना आमची काय बरी गिरेस्तकाय कोंकणी भाशेची उडटा तो बुडटा
शेणांतलो किडो शेणांत उरूना देव ताका वयर काडटा. खालती जावया देवा आनी मनशा मुखार आनी तोच देव आमकां वयर काडटलो. जेजू जो गोरवा गोट्यान जल्मलो, आमचे खातीर ल्हान जालो, आपल्याकूच चाकोर केलो, भाग्यून पावलो, फिलिपकारांक बरोवन म्हणटा ती भाशेन आमच्या अवताराचेर येतलो. आमकांय कालतिकायेचो अशी गुंडी म्हूण ताचे लागीं मागुया. Pitone velar gayon gavuya C35 tuj denyan favosarlo page 43. Tuj denyan favosarlo भयणी भावंडू, आमचें बलिदान सर्पविदार देव बापाक मानतात असलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा देवा सर्वेस्पोर मानून घेवन मोहिमेवन देवा आमचे बापा, तुका आमी भेटयता ते देण्याचे तुजी दिश्ट घाल. अशें आमचें सगळें जिवीत तुका मानतात असलें एक बलिदान जावंक पावूं हें आमी मागता तुजे पुता जेजूची नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन बासूया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पविदार आनी शास्त्रीचे देवा, सर्वकाळी सर्वताय आमी तुका दिन बासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं दोयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दलबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे संगती आमचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दलबरांचो सर्वेस्पर, स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जोय जोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जोय. उत्सर्गी तुका बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही नेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसान दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूस आनी कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात, म्हजे रोगताची कांस. नवे आनी सासणीक करोराचें रोगत पातकेंचे मोक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत
आनी समेस्त मनशां बसो ते वारोतले हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगटुया. जेसू मेलो, जेसूची वंचला, जेसू नव्यान येतलो. बाप्पा तुझ्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सर्वणीची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन भाजता. आनी जेजूची कूड आनी रोग चिरतले आम्हा समेजता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापाक, फिलिप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगळ्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यात ती आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेसांक तुजें पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेसांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माय संगाती भाग्योन जुजे तिचो पोती भाग्योन धर्म दिता भाग्योन जुजे वास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगिता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. भाव भयणीनो, जेजू मरोपुऱ्यान आनी खुर्सार मरोपुऱ्यान कालचो जालो. ह्या धाकटुले वस्तींत आमचें काण पिवण जालो. आमकां कालतिकायची देख दिव. जो कालती जाता ताका देवूच काडटा. आमकां जेजू आपल्या जेवणान पोसता. बाबार्थान हे जेवणांत वांटो घेतना आमकां कालतें काळीज कालतें मन दी म्हूण ताचेच ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज जावं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमची येचुरल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बुगोस आनी आमकां टाळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली भोव करून गोरवांतली मिजाशींतली वडपणांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवन शानोत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससनान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन बळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोर्ताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनांक. कालती जावन कुर्सार मरून जिवन जाल्ल्या जेजूची शांती सदांकाल तुमची सवे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. देवाचो पूत स्वर्गा संवसाराचो दोनी आमचे खातीर गोरवां गोट्यान जल्मता. आमच्या आत्मीक खाण पिवण जावन हे सुपुल्ले वस्तींत हाजीर आसा. आमकां खालतिकायेची देख दिता. ही देवाची शैली संवसाराचें पाप काडटा ती हे ताच्या जेवणांत वांटो घेवन खालतिकायेन जियेतिले आमी सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली.
क्रिस प्रसादा वेळार गायन गावया D27 म्हज्या देवा तूं सूर बरो पेज 61. प्रार्थुया. देवा आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या संस्काराचो आमकां परिपूर्ण फोळ फाव जावं. ताजे वरवीं आमकां जेजूच्या मरणांत आनी पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळ्ळा. तुजे कुणे रुपान आमी समरुंबून घेतलां त्या जिवितांत स्वतान आनी स्वर्गार सोपूर्णायेन आमकां मेळोशें कोर. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. फाल्यां आमच्या गोंयांत यूथ एपोस्टोलेट तरणाट्यांक भेटयलेलो आयतार. तांचे पासत करीत भशेन मागतना आमची तरणाटी आयज आनी फाल्यां रितीर करूंक क्रूज दुस मिलाग्रीस ओल्ड गोवा वेतात. तांचे पासत करीत भशेन आमी मागुया. आयज सांजे 6:30 वाजता आमची PPC वांगड्यांची जमात एकदम गरजेची इम्पॉर्टंट जमाती भोव करून येवचो आसा. त्या सिनेडा विशीं आमी भासाभास करतले. तशेंच आमचे रुजाय सायबांची परब येवची आसा, ते परबेक आमी तयार जातले. म्हणटच वांगड्यांनी उपकार करून ह्या जमातींत 6:30 वरांचेर वेळार वांटो घेवंक मागता. सर्वेश पौर तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. कालती कायेन जियोंक कालती काळीज आमकां दी म्हूण जेजू लागीं मागून वचून यात. क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. शेवटाक गायन गावया F18 सांगातान चलुया पेज 94. Moga rami shiru
Jesus.